एल्टन वेळी बसत म्हणटा वाड जाला इज वेलकम. आमच्यान ताका बंद करपा जायना, ताका खंय बसत तें बसत्या. वी हॅव नो इशू. आमच्या आमदारांनी काम करून लोकांक दाखयलां, कोणूय येयले म्हूण हांगा प्रॉब्लम ना. आनी गेले ते पार्टी सिजन्ड प्लेयर आसलेले आमगे आमदारा ऑपोजीट, तेंकडून तो आमदार जालो. सो आमकां व्हडली हें ना. तेन्ना आतां ताणें काम करून दाखयलो आहा. पूण आमगे एकू म्हणणी आहा कितें, गिरीश चोडणकर म्हणटा आमकां आमी बसया, उलोवया, एलायन्स करया, सगळें करया म्हणून. गेले ते पार्टी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, सांगपाक गरज ना. काँग्रेसीन 2 पार्टी आमगे गोंयचे लोकांक फटयले, 2 पार्टी ते सायडीन वचोन, म्हणजे BJP वचोन. आनी आतां एलायन्स जाचे पयलें आमगे एलायन्स पार्टनर्सांगे म्हणजे एलायन्स करूं सोदता तेंगे ट्रस्ट पयलो उडोवचे सोदताय. तूं तेका काडा, हिंग धाडा, आमकां सांगता येता गिरीश फोन मान आमगे वाल्मिकी सांगता मातशें रिक्वेस्ट करता तुमी केप्यां आनी कुंकड्यांक काम करनाक म्हणटाय. ओके, आमी अंडरस्टँड जालें. आमी काम आमगे स्लो डावन केलें तिका. पूण तो काडा आनी एल्टना हिंग धाडा, वेळ्यां धाडा, वसान थिंग बस थिंग दुस्पापलोड कर म्हूण हें केसलें तेगे उलोवप, एलायन्स करया. आयज देखून गिरीश आमकां उलोवच्या येयलें ना, तेंय सांगता. उलयता म्हणटा पूण उलयलें ना आजून. उलयता जाल्यार मेजार बसून उलोवपा जाय, एकमुका ऑपोजीट बसून सार बसून उलोवपा जाय. तें तो आजून तो करपा रेडी ना. आनी म्हणटा एलायन्स करया, एलायन्स लोकांक फटयताय. उलयता सारको उलया, BJP उडया जाल्यार BJP उडया, सगळे एकठांय जावन उडया. कित्याक कोणा कडेन जायना, एकल्या वचून उडोवपाक आसता BJP. सो आमकां गरज आहा आनी लोकांकली इच्छा आहा. आमी पयलेंय सांगिलां आनी आतांय सांगता, सगळ्यांनी एकठांय जावन BJP डिफीट करया म्हणून. जाल्यार कोतो जाल्यार तुगे पयलीं हें साप आसूं जाय, गाडीच साप आसूं जाय. तो चिंती हेका आनी इतल्यान कोत बोलतेंच. सो गिरीशा हांव सांगूं सोदितां, तूं हांग स्लो डावन कर म्हणटा आनी एल्टना काडा आनी हिंग धाडा. हें केसो तुगे पॉलिटिक्स आं? सो लोकांनी चिंतूं जाय हें कितें कोताय तें लोकांक कोण फटयच्या भायर सोले हें सगळ्यां लोकांक चिंतीत हांव मागोता. आनी सादूर रावचें हे फावटी. वोट मातशें पयलो चोयाय BJP वचपा भितर कोण तयार आहाय ते ऑलरेडी, वो कोणागे डिलींग जालें ती. तुम्ही एअरलायन्स आजसून सांगल्यार पडटलें. आमी उलोवच्या रेडी आहाय न्हू रे एनी टायमू. ते कितले पाट सांगिल्लें मरे गिरीशाक यो बसया उलोवया म्हूण आमी. आतां हे 4 दिसा आमी पावना म्हाका लागलें, कित्याक आमचो सर येयलो आसलोलो, तो आयज गेलो. सांग खाली यो म्हूण सांग, या आय एम रेडी उलोवपाक. मेजार बसोन उलोवपाक कितें जालां, फोनाचेर उलयनाय. एलायन्स कॅनॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ फोन. येयला त्यो बायलांगे गजाल जाल्यो. पयलीं बायल बायको उलयताले एक टायम, बायल बायको मेळना म्हूण फोनाचेर उलयताय. दिसो जाल्यो खबरो. एलायन्स जाल्यार तुमी वेळी सुटपाना सिटींग MLA आसा कितको सोडूं जाता. सिटींग MLA आहाय तेच भाशेन आमी तेंकाय सोडले न्हू. इट इज गिव अँड टेक न्हू. एलायन्स इज गिव अँड टेक. इट कॅनॉट बी वन सायडेड. कितले सिटां डिमांड आसतलो बसून उलोवपा जाय न्हू. पयलीं सद्या आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार जावचे जायो. अरे हालीं अमकी सीट येयली, कोणा CM करले, कोण कितें सगळें पयलीं उलोवप जाय जाल्यार मागीर जायना तें. दीस हॅज टू बी दॅट प्रोसेस हॅज टू स्टार्ट नाव. देर आर सो मेनी इश्यूज गोवा इज फेसींग. खंयची मुद्द्या वयल्यान आमी मुखार वयतले. 39 इश्यू आहा, मादाया इश्यू आहा, कासिनो इश्यू आहाय, भुरग्यांचे अनएम्प्लॉयमेंटा इश्यू आहा, कितले इश्यू आहा. खंयचे इश्यू घेवन आमी मुखार हें सगळें उलोवप जाचें जाय पयलें. सो तें करपाकूच तयार ना जाल्यार जातो कितको न्हू. तो म्हणटा आपण पयलो म्हणटा एक पार्टी आपण स्टेटमेंट करता आपणाक 40 मतदार कॅन्डिडेट रेडी आहाय आनी एक सायडी म्हणटा एलायन्स करया. हें फकाण जालें. आमचें फकाण बरें आनी लोकांचेंय फकाण जालें. सो लोकांनी चिंतपा जाय आतां. ठीक आहे.